करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावल्या वोगे अजून कसे रावल्या वोगे हड्ड्यातले इगळे आयज हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊ दी जागे दगदगून जाऊ दी जागे जायात जागे गांवकारांनो जायात जागे जायात जागे गांवकारांनो जायात जागे नमस्कार जाय जागे प्रोग्रामांत अरविंद भाटीकाराचो तुमकां येवकार आयचो पयलो विशय आसा 2013-14 वर्सांचे पर्रीकाराचे बजेट अदमास पंचे धावो तशे जाव येता 1100 अदमास पंचे धावो तशे जाव येता 1100 जांकां दिसता ते न्हय तशें तांकां मरे लागला पिशें जांकां दिसता ते न्हय तशें तांकां मरे लागला पिशें पळयात तो व्हिडिओ तो 2011-12 वर्सान 8.94 पर्यंत सकयल देंविल्ली मात येणाऱ्या वर्सा ही वाड 12% आसपास आसतली असो म्हाका विश्वास आसा राज्याच्या GDPचो 20.21% इतलो घटक खाण क्षेत्राचो आसा तर राज्याच्या एकूण महसुलांतलो 22% वांटो खाण वेवसायांतल्यान येता तरी आसतना येणावळींत लागीं 900 कोटी रुपयाची तूट आसूनय आमी आमच्यो सगळ्यो लोक उपयोगी येवजण्यो चालीक लावंक पावले मायनिंगाच्या फाटभुंयेचेर बजेट करपाक कुस्तार कारण येणावळ कमी जाता आनी खर्च वाडपाचो आसता म्हणटकर सरकारान ह्या वर्सा जे बजेट केलां तें बरें केलां अशें आमचें मत मायनिंगाचें म्हत्व गोंयच्या अर्थीक बांदावळींत कितलें आसा हें बजेटांतल्यान कळटा मुख्यमंत्र्यान पयलींच सारकें एक्सप्लेन करून सांगलें बारकायेन सगळें विस्कटावन सांगलें की गोंयच्या वट्ट अर्थीक बांदावळींत मायनिंगाचो भाग 21% आसा आनी गोंयची जी गोंय सरकाराची जी येणावळ आसा वट्ट येणावळ रसीड रेवेन्यू रसिट्स तातूंत मायनिंगाचो वांटो 22% आसा म्हणजे सरकाराक जर 100 रुपया येतात तातूंतले 22 रुपया मायनिंगांतल्यान येतात आनी गोंयची वट्ट येणावळ गोंयच्या भुंयेंतल्यान जें धन उपरासता तें 100 रुपयांचें धन उपरासल्यार तातूंतल्यान 21 रुपयांचें धन मायनिंगांतल्यान येता आनी मायनिंग बंद जाल्ल्यान गोंय सरकाराक 900 कोटी रुपयांचें लुकसाण जालां म्हणजे तूट जाल्या कमी येणावळ आयल्या हें जालें मायनिंगाचें म्हत्व आतां बजेटांत पळय आसा न्ही तें मायनिंगाचें म्हत्व तांणी लोकांक कळचें म्हणून सांगलां पूण तो एक बजेटाचो एक सामको आवश्यक असो भाग न्ही बजेट म्हणजे कितें आसता एक आमकां खर्च कितलो जातलो आमची येणावळ कितली आसतली आनी खर्च आनी येणावळ हातूंत भितर डिफरन्स वेगळेपण कितलें आसतलें आनी तूट कितली आसतली आनी तूट आमी ती कशी भरून काडटले हें थोडक्यांत थोड्याच उतरांनी बजेटाचें सांगपाचें म्हणटकच खर्च कितलो तर 2013-14 वर्सा पर्रीकार सरकारान 10,000 कोटी खर्च करपाची मोख दवरल्या 10,000 कोटी ह्या 10,000 कोटींतले 6,000 कोटी सरकार चलोवपा खातीर म्हणजे कितें दर वर्सा सरकारी पगार आसता आनी खुबसो खर्च आसता चालू खर्च तो सकयल करपाक मेळना चडशे वेळा तो सकयल काडपाक मेळना कमी करपाक मेळना म्हणटकर तो चालू खर्च ताका नॉन प्लॅन एक्सपेंडिचर म्हणटा तो जाता 6,000 कोटी आनी नवे कामाक जो खर्च करता म्हणजे पूल बांद नाल्यार हॉस्पिटलां बांद शाळा बांद आनी ऑफिसां सरकारी ऑफिसां बांद हांगा सगळ्यांक जो खर्च आसता नवे कामाक खर्च ताका प्लॅन एक्सपेंडिचर म्हणटा तो 4,000 कोटी म्हणजे टोटल वट्ट 10,000 कोटी हे 10,000 कोटी करतलो जाल्यार पयशे खंयच्यान हाडटलो तर हातूंतले सरकारान दाखयलां की सादारण एक 6,000 कोटी हे जी येणावळ येतली आनी 4,000 कोटी बाकीच्या मार्केटांतल्यान 3-4,000 कोटी मार्केटांतल्यान रीण काडटले आनी ते 9,000 कोटी सुमार 9,000 कोटी सुमार वत्त येणावळ येतली 1,000 कोटीची तूट आसतली म्हणटकर आतां जी येणावळ येता तातूंत भितर सरकार नवे टॅक्स घालतलो काय ना कारण जेन्ना तूट येता तेन्ना टॅक्स काडून नाल्यार लोन घेवन येणावळ तूट भरची पडटा सरकार म्हणटा कितें की आमी डायरेक्ट प्रत्यक्षरित्या कांयच टॅक्स घालचे ना लोकांचेर अशें तुमी अमके अमके पयशे दिवपा जाय दर वर्सा सरकाराक अशें म्हणून नवो कर कांय आसचो ना
पूण इनडायरेक्ट टॅक्स आसतले. इनडायरेक्ट टॅक्स म्हणजे अप्रत्यक्ष कर. म्हणजे कितें, म्हाका सोरो पिवपाची आवड, सोऱ्याची बाटली जर म्हारग जाली, सोऱ्याचेर चड टॅक्स घालें जाल्यार ताका अप्रत्यक्ष टॅक्स म्हणटा. अशें अप्रत्यक्ष टॅक्स सरकारान थोडे कडेन घाला आनी तें घाला म्हणजे सादारण आम आदमीचेर तें पडपाचें अशें घालूं ना. तें अशे तरेन घाला की सादारण अपर मिडल क्लास जाका म्हणटात, म्हणजे मध्यम वर्गिया पैकी मातसो वेले पावंड्या वयलो, अर्थीक पावंड्या वयलो मनीस आसा ताजेर तें चेपण पडपा सारकें घाला. आतां पळयात, तुमचे कडेन जर व्हडली मोटार आसत आनी तुमी जमनी विकते घेतात वा विकतात आनी त्या व्हडल्या मोटारीन बसून तुमी 5 स्टार हॉटेलांत वतात, ते बरें बरें म्हारग जेवण जेवतात, स्कॉच विस्की पितात जाल्यार और व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांनी वचून रावतात जाल्यार दर गजालीचेर तुमकां एक्स्ट्रा पयसो फारीक करचो पडटलो. दर गजालीचेर एक्स्ट्रा टॅक्स सरकारान घाला. म्हणटकर वेले अर्थीक पावंड्या वयल्या लोकांक हाजो चड भार पडटलो. तशेंच पळोवपाक गेल्यार उदकाचेरय थोडो टॅक्स वाडयला आनी बसीचो, ट्युरिस्ट बसीचो ट्रान्सपोर्ट वाडयला. सादारण आम आदमीक ताजेर चेपण पडपाक शकता. पूण एक सर्वसादारणपणान उलयतलो जाल्यार आम आदमीचेर ह्या टॅक्सांचो व्हडलोसो भार पडचो ना आनी मातशे वेले अर्थीक पावंड्या वयल्या मनशांचेर हाजो भार पडटलो. त्या भायल्यान सरकारान बरी कामगिरी केल्या अशें म्हणचें पडटलें. हो जालो टॅक्साचो भाग. आतां बजेट जें आसता आनीक बजेट करपी जो अर्थमंत्री जो आसता तो मृदंगा भशेन ताका दोशी वटेन लोक बडयतात. कशे बडयतात तर समजा खर्च वाडलो, खर्च म्हणटा तो दर वर्सा वाडत रावता. खर्च वाडलो आनी येणावळ वाडोवपा खातीर ताणें टॅक्स समज वाडयले ना जाल्यार ताका रीण चड काडचें पडटा. रीण चड काडल्यार लोकांच्या माथ्यार तूं रीण करून दवरता, फुडले पिळग्यांक हें वायट पडटलें अशें म्हणून ताका बडयतात. ताणें समज रीणय काडलें ना आनी टॅक्सूय वाडयलें ना जाल्यार मागीर ताका कितें म्हणटात की रीण वाडयलें ना, टॅक्स वाडयलें ना, येणावळ वाडयलें ना, तूट वाडटली. ती तूट जी वाडटा ती मार्केटांतल्यान रीण काडून घेवची पडटा. म्हणटकर तूट तुवें वाडयली, डेफिसीट वाडयल्यार वायट, डेफिसीट वाडयल्यार फुडाराक वायट पडटलें अशें म्हणून ताका बडयतात. आनी येणावळ वाडोवपाक जर टॅक्स वाडयले जाल्यार टॅक्स वाडोवन लोकांक तूं त्रास दिता, लोकांच्या माथ्यार चड वजें घालता, आदींच म्हारगायेन लोक सामके बेजारल्यात अशें म्हणून ताका बडयतात. म्हणटा बजेट हो असो एक विशय ज्या विशयांत अर्थमंत्र्याक कोणूच बाबा तुवें बरें केलें अशें म्हणना, फक्त ताज्या पार्टीचें सोडून. विरोधी पक्ष जो आसा तो सदांच चांचमपट्टी करता, कारण ताजें कामूच तशें. ताजें काम, विरोधी पक्षाचें काम विरोध करपाचें. पण तो विरोध करता, चांचमपट्टी करता आनी तातूंत जें 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 कितें वायट आसा तेंच एक हाजे विशीं कावळे बिवळे खंय घाण आसा तें सोदून काडटात, तशें ते सोदून काडटात. तांच्या पक्षाचे जे सत्ताधारी पक्षाचे जे लोक आसात ते बजेट बरें, फस्ट क्लास काम जालां, बरें केलां अशें विशय म्हणून उलयतात. आमचे भशेन जे हेय पक्षाचे ना तेय पक्षाचे ना ते बजेटांत कितें पळयता, बजेटांत आमकां बरें पडपा सारकें कितें जर आसत बजेट बरें म्हणटा, आनी आमकां पडपा सारकें नासत ओ वायट पडपा सारकें कितें आसत जाल्यार हें बजेट वायट म्हणटा. म्हणजे प्रत्येक जाण तुमी ते हत्याची काणी आयकली जातली की 6 आंधळे लोकांक खंय विचारलें हत्तीची व्याख्या करात, हत्ती कसो आसता. एकल्यान खंय कानाक हात लायलो, हत्ती काना भशेन आसता म्हणलो. दुसऱ्यान पांयांक हात लायलो, हत्ती पांयां भशेन आसता. तिसऱ्यान सोणेक हात लायलो, सोणये भशेन आसा. प्रत्येक जाण आपल्याक जाय तशें आपल्याक जें समजता त्या प्रमाणे उलयता. तशीच एक बजेटाची गजाल. आतां बजेटाची ही गजाल जाली म्हणजे वेगळे वेगळे लोकांच्या दृश्टिकोनांतल्यान, नदरेंतल्यान. आमचे नदरेंतल्यान हें बजेट ताणें बरें केलां आनीक कारण मिनाचो त्रास आसतना लोकांक चड पॅकेजीस दिवंक जाय, लोकांक चड मदत करपाक जाय, चड खर्च करपाक जाय. एका वटेन येणावळ कमी जाल्या आनी लोकांचेर चड एक्स्ट्रा भार घालना आसतना हें सगळें सांबाळप हें काम सरकारान एकदम बरें केलां. सगळ्यांत बरी गजाल म्हणजे आमकां आवडली ती की 50% वयर बजेटाचें भाशण मुख्यमंत्र्यान कोंकणींतल्यान केलें. कोंकणींतल्यान
लोकांक कितें कितें दितलो हें सगळें सांगतकर गोंयच्या तळागाळांत काणकोण ते पेडणे मेरेन सगळे थरांतल्या लोकांक बाबा आमचे हे 13-14 वर्सां सरकार कितें कितें करतलो आमच्या खातीर हें सगळें समजता. इंग्लिशीन सांगलें तितलें सगळें समजना. एक कॉमीक बाजू म्हणजे कितें, जी टॅक्साचे जे प्रस्ताव आशिल्ले ते सगळे मुख्यमंत्र्यान अर्थमंत्र्यान इंग्लिशींतल्यान वाचले म्हणटकच ते सगळे लोकांक समजुचे ना. एका वटेन बरी गजाल, कारण टॅक्साक लागून जायते जाणां शॉक बसता, अरे बाबा आमचो खर्च आनीक वाडलो म्हणून. तो शॉक एकदम बसचो न्ही म्हणून हळू तांकां कळटलें, हळू बसतलो अशें म्हणून इंग्लिशींतल्यान वाचल्यार ती एक एडवांटेज, तो एक फायदो. म्हणटकर फुडल्या फावटी हो फायदो जावं न जावं फुडल्या फावटी सगळें बजेट कोंकणींतल्यान वाचचें अशी आमी मुख्यमंत्र्याक अर्थमंत्र्याक विनंती करतात, अशें तांचे कडेन मागतात. आनी टॅक्निकल शब्द बी पळय आसा पळय न्ही, सरकारान टॅक्निकल डिक्शनरी करपाक खूब वर्सां जालीं सुरवात केल्या आनी तें काम चालू आसा आनी म्हाका दिसता तें काम आतां काबार जावपा कडेन पावलां. तें बेगीन काबार करचें, सगळी टॅक्निकल जी उतरावळ आसा ती तयार करून दवरची आनी फुडल्या फावटी टॅक्साचे प्रपोजल पार्ट ए आनी पार्ट बी म्हणून बजेटान 2 भाग आसता, ते दोनूय भाग अर्थमंत्र्यान कोंकणींतल्यान वाचचे. सगळे राज्यांनी आपापल्या भाशांतल्यान सगळे राजकारभार चलोवपा खातीर, प्रशासन चलोवपा खातीर सगळ्यो उतरावळी तयार केल्यात. ताजी कमिटी, तज्ञांच्यो कमिटी नेमल्यात, तज्ञांचे कमिटीन खूब वर्सां काम करून सगळ्यो उतरावळी तयार केल्यात. सगळ्या राज्यांनी तें चलता, तशेंच आमच्याय राज्यांनी चलूंक जाय. विशय काबार करचे पयलीं आनीक एक गजाल तुमकां सांगपा जाय आनी ती म्हणजे भ्रश्टाचाराची. फाटले सरकार आसतना व्हडलो बोवाळ जाल्लो की वेगळे सरकारी खात्यांनी खूब भ्रश्टाचार चल्ला आनी 100 रुपयांचें जर काम आसत त्या कामाक 130 रुपये खर्च करचे पडटात आनी ते वेले 30 रुपये जे आसा ते वेगळे लोकांच्या बॉल्सांत वतात. म्हणजे हाजोर तसो की एक सरकारी बजेट जर आसलें 10,000 रुपयांचें, सरकारी 10,000 कोटींचें जर सरकारी बजेट आसलें जाल्यार तातूंतले सुमार 3,000 कोटी लोकांच्या बॉल्सांत वतात असो ताजो अर्थ जाता, 30%. आनी हें खरें काय फट हें तुमी कॉन्ट्रॅक्टरांक आनी इंजिनियरांक आनी एकावंट बरयतात त्या लोकांक तांकां विचारल्यार कळटलें. कारण सगळ्यांक खबर आसा, एक सादारण जनरल नॉलेज म्हणटा ती. म्हणटकर एक 20-30% एस्टिमेट वाडोवन करपाची पद्दत फाटले फावटी आशिल्ली हें सगळ्या लोकांक खबर आसा आनी जगजाहीर आसा. म्हणटकर आतां तें ना अशें आमी गृहीत धरतात, कारण करप्शन हें जो तातूंत आसता ताकाच कळटा. हे कॉन्ट्रॅक्टरांक कळटलें, इंजिनियरांक कळटलें, जे सरकाराची कामां करतात तांकां कळटलें. तें ना अशें आमी धरतात आनी तें जर जें आमी धरतात तें खरें जर आसा जाल्यार हे वर्सा जे 4 नवे कामां खातीर 4,000 कोटी जे खर्च जातले 2013-14 ते 4,000ची कामां जातलीं, 3,000ची कामां जावची ना आनी 4,000ची कामां बरे क्वॉलिटीची जातली, बरे दर्जाची जातली. हें आमी लक्षांत दवरपाक जाय. अर्थात हांगा आमी गृहीत धरतात की आतां सगळे झिरो करप्शन जावना हें सगळ्यांक खबर आसा, पूण पयलीं इतलें करप्शन ना हेंय बी सगळ्यांक खबर आसा. म्हणटकर जाता तितलें कमी करप्शन जावन 4,000 कोटी जर फुडल्या वर्सा खर्च केले जाल्यार ते 4,000 कोटीची कामां जातली आनी बऱ्या दर्जाची जातली अशी आमी अपेक्षा करतात. हांगा जालो आमचो पयलो विशय. आमचो दुसरो विशय आसा, एका वटेन सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी आनी पर्यावरणवादी आनी दुसरे वटेन मीन पिडेस्त लोक गोंयचे आनी गोंयचे सरकार झूज चालू आसा. आई म्हाका बेगीन दिगे पातळ भाजी 4 रोटी, आई म्हाका बेगीन दिगे पातळ भाजी 4 रोटी. राव गोशाण्या येवची आसा पर्यावरण कमिटी, राव गोशाण्या येवची आसा पर्यावरण कमिटी.